पळय सगळी हाय करे सगळी हॅरीची बिस्कीट दिसले बोरा बीन घालली हे पळय परत म्हाका लॉरिनान कितें तरी दिलें हे पळय क्यूट म्हणजे सबस्क्रायबर हाय कर म्हाका न्हू पार्लरान वचूंक जाय एक दीस तोंड पळय म्हणजे कशें जालें न्हू पार्लरान वचून कितें करतलें खबर ना तर गायज कितें तर गायज जशें की हांवें लास्ट व्हिडियोन तुमकां सांगलेलें की आमी वास्को वचपाचें आहा म्हणून सो आतां आमी वास्को वयतलीं आजून रेडी जावंक ना जस्ट कुर्ता घातला आनी रावला कारण म्हटलें नेवरे पॅक करया पयलीं सो नेवरे पॅक करप चालू आसा मसालो तर आमी पॅक केलो म्हणजेच सकाळीच केलो राती पॉसिबलूच जावंक ना कारण तुमकांय खबर आहा कालच्या व्हिडियोन तुमी पयलेच आसले कितली धांवपळ जाली तेका लागून सो सकाळी उठली आनी तो मसालो पॅकिंग केलो दोन कडेन आनी तेच बरोबर म्हाका ना एक सबस्क्रायबर सुद्दां मेळटले म्हणजे तेका म्हाका ना कितें तरी दिवपाक जाय सो सगळ्यान पयलीं हांव तेका मेळोंक वयतलें आनी तेका दितलें कितें तरी सो तेका हांवें मॅसेज करून दवरलें की हांव येवपाचें आसा म्हणून कितें दितलें तें तेका खबर ना तें बघा अशें विचार जाले कितें दिवपाचें आसा काय सो तेका मागीर कळटलें ओपन केल्या उपरांत आनी तेज्या मागीर आमी वास्को वयतलीं सो ऑर्डरी आसा ना ते कंप्लीट करूं आनी इतली धांवपळ चालू आसा जाणा खरें सांगता म्हाजो फेस पळोवन तुमकां कळटा आसतलें की कितली धांवपळ चालू आसा कॅमेऱ्याचेर तितली दिसना जितली कॅमेऱ्याच्या फाटल्यान म्हणटा तशी धांवपळ चालू आसा न्हू रे कॅमेऱ्याचेर न्हू तुमी म्हाका दिसता भरपूर कमी पळयता आनी भरपूर कमी पर्संट पळयता आमची धांवपळ फाटल्यान खूब चालू आसा आनी संजय म्हणटा आपल्याक सुद्दां कामाक लायलो खंय पूण खरें सांगता संजय येयलो म्हणून न्हू खूब हेल्प जाली म्हाका खूब म्हटल्यार खूब हेल्प जाली आनी सद्या सुद्दां तो सद्या मसालो पॅकिंग करून जालें आतां तो नेवरे पॅकिंग करता सकाळी बसलेली आमी ते पॅकिंग करूं आतां आमी नेवरे पॅकिंग करतलीं आनी हो पळयात एक्चुली पॅकिंग करता हो पळयात हाय कर मरे हाय सो तुम्ही विचारता बरी दिसपाक जाय बरी दाखवूंक जाय सांग मरे आमी बी बरी आसा म्हणून आमी बरी ना रातीत एक्चुली पॅक करपाची आसली पूण जायत ना कशी करतली राती आमकां जेवतात म्हणसर कितलो टायम जालो जेवता मागीर न्हिदता म्हणसर बरो टायम जालो बरी पॅकिंग करा म्हणजे तुज्या पावसानय काळोख केला न्हू सो व्हरता म्हणसर मागीर प्रॉब्लेम जातलो बॅग घालूंक जाय हय भितर एक घालया प्लास्टीक घालया आनी घालतना कावंट करा सो जेन्ना बी आमी ऑर्डर कंप्लीट करता ना आनी आमकां कस्टमर सांगता लायक कस्टमरूच म्हणूंक शकता ना कस्टमर आमकां सांगता की आमकां अमके अमके नेवरे जाय म्हणून सो आमी तितलेच नेवरे दिना आमी एक्स्ट्रा दिता कारण आमचे कडेन अशें जायत ना की बाबा इतले सांगले म्हणजे फॉर एग्जांपल 10 सांगलेले 10 दिवपचे ती संवयच ना न्हय कोणेक दिलेले कशें एक्स्ट्रा दिवपाक जाय तितलेच केन्ना दिवंक जायना अशी आमची एक संवय आसा ती हय अशी हे करा प्रॉपर अशें कावंट करून घाला सो कावंट करून घातली काय बरी जाता न्हू कित्याक चड पावोंक जाय कमी कोणाक केन्ना पावोंक जायना बरोबर की ना हय जाता इतलें चड वचोंक जाय कमी केन्नाच वचोंक जायना कोणाक आनी अशें न्हय पॅक करून दवरलेलें मम्मीन ह्या डब्यान बरें उरता न्हू तें संजय न्हू सारको पॅक करतलो सिस्टमॅटीक म्हणटा तसो म्हाजे कडेन सुद्दां जावचें ना इतलो पॅक करतलो बरो टायम घेवन म्हणटा तसो पॅक करतलो रेडी जाता हे काम करया मरे पयलीं म्हाका मातसो टायम लागतलो सगळें पॅकिंग कर मसाले पळय हे ऑर्डर घेतली की ना ती ऑर्डर घेतली की ना हेजे कशा चल रेडी जाला पूण या म्हणटलो मागीर खंयची चावी घेवंक जाय वॉलेट घेतले की ना मागीर मोबायल घेतले की ना ऑर्डरी सारके घेतले की ना मागीर तेंचो एड्रेस सारको चॅक करूंक जाय हे सगळें न्हू हांव करता आनी मागीर म्हणटलो जालें गो तुजें जायत ना अजून कितलीं कामां आसतात सांगा
सगळे घेवंक जाय आनी मागीर भायर सरोंक जाय. हेजे कशे कपडे घालतलो, चल गाडी स्टार्ट मारली, चल चल या या. हय मरे बरोबर की ना. सो तशें आसा, तेका लागून म्हाका टायम जाता तो. रेडी हांव रोखडें जातलें, पूण सगळें पळोवंक जाय न्हू बाबा, पॅकेजींग सारकी आसा, खंयच काय प्रॉब्लम जावंक जायना. हें सगळें पळयता म्हणसर मागीर टायम जाता तो. पॅकिंग करता पॅकिंग. सो गायज चला पॅकिंग बीन करता आनी मागीर रेडी जावन मेळटा तुमकां. ऑलरेडी 11:30 जाल्यार आनी आमकां थंय पावोंक जाय 2:30-3 म्हटल्यार पावोंक जाय. तेका लागून आमी लेट केलो, नाल्यार सकाळींच भायर सरतली आसली. सकाळींच वचपाची आसली आमी, बट मागीर जे म्हजे सबस्क्रायबर आहा, म्हणजे ऑर्डर आसा ना, ते म्हाका म्हणपाक लागले मातशें लेट यो, कारण तेकाय कसलें तरी काम आसा तेका लागून. सो म्हटलें मागीर या दनपारां अशी. आनी पावसान आमच्या हांगसर काळोख केला भरपूर. सो चला रेडी बीन जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. गरमेन केस पळयात, एक सामकी घालता. तशें ते दीस न्ही कितें जालें ना, हांव सुद्दां ती ऑर्डर पॅक करतालें न्हू, आवय म्हाका इतलें रिस्की दिसतालें ना पॅक करूंक. सगळ्यान रिस्की ते नेवऱ्यो पॅक करूंक. एक सुद्दां खंयूय फुटली म्हणजे आतां पळय ह्या डब्यांतली काडटा काडटा सपोज फुटली जाल्यार जालें न्हू. आनी बॉक्सांतली सपोज एक सुद्दां फुटली जाल्यार फुटत वयतलें तें. तेका लागून प्रॉपर पॅक करूंक जाय. सो चला पॅकिंग बीन करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. हांगसर जेन्ना आमी नेवऱ्यो पॅक करिनाय तेन्ना इतलो भंय दिसतालो की, कारण एक नेवरी आमी सिस्टमॅटिकली पॅक करताली. इतलें लॉंग डिस्टन्स आसा आमच्या हांगसून वास्को वचूं. सपोज जर 4 व्हिलरीन गेली जाल्यार कांय टेंशन नासलें, बिंदासपणे बरे तरेन व्हरूंक गावता. बट आमी वचपाची आसली ती 2 व्हिलरीन, आनी 2 व्हिलरीन इतले नेवऱ्यो व्हरप म्हटल्यार मातशेंशें रिस्की. एक सुद्दां फुटली जाल्यार सगळी मेहनत म्हणटा तशी उदकान वयतली, हें टेंशन सामकें. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. आनी फायनली सगळी पॅकिंग बीन केली, म्हणजे नेवरे बीन सगळे पॅक केले आनी आतां मी भायर सरली. ऑलरेडी म्हणटा तशें 1:45 जाले. सो हांगसून वयता म्हणसर वास्को आमकां आय थिंक सो जाय 1-1.5 वर तरी इजिली वयतले. मागीर ट्रॅफीक बीन गावले जाल्यार परत टायम जातलो. आनी तेच्या पयलीं म्हाका वचूंक जाय म्हाज्या एका सबस्क्रायबरा कडेन येतात. सो हे सेपरेटूच घेतला हांवें, तितून आनी ॲड करूंक ना, कारण मागीर सगळें ओपन करचें पडटलें न्हय तेका लागून. सो सगळ्यान पयलीं आमी पेड्यान वयतली. पेड्यान जो ग्रावंड आसा पळयात तो वयतली आनी तेच्या मागीर डायरेक्ट वास्को वयतली. एक्चुली पणजे सुद्दां एक ऑर्डर आसली, बट तितलो स्टॉक ना म्हाजे कडेन. सो मागीर केन्ना तरी वयतले हांव, फाल्यां परवा बीन अशें पळोवया. सो आतां या आमी. आनी ऑलरेडी इतली गरमी जाता भयंकर. आनी हांवें न्हय आयज हो कुर्ता घातला हो पळयात, सिंपल सामको, कारण गरमी जाता न्हय चड भरपूर म्हणटा तशी, तेका लागून सिंपल असो लूक आसा म्हाजो. सो चला आतां या. पयले कडक वत येयले परत. तर या. आनी नेवरे जे आसा न्हय ते आमकां बऱ्या तरेन व्हरूंक जाय. मातशें हांगा थंय जर हें जायना जाल्यार ते फुट्टले, तेका लागून अशें आमी पॅकिंग केल्या. पळयात डबल टिबल अशी पॅकिंग केल्या. हेतून आसा डबल टिबल पॅकिंग, म्हणजे सिंगल अशी पॅकिंग ना, डबल टिबल पॅकिंग केल्ली आसा. म्हणजे सपोज हाल्ली सुद्दां गाडी जाल्यार कांय जावंक जायना, तो एक हे आसा न्हू. सो चला या. कसले वत रे न्हू. तर गाईस आमी न्हय पावली, म्हणजेच पेड्यान पावली. आनी म्हाजे जे सबस्क्रायबर आसा न्हय तो वेट करता आमी. सो आनी कसले कडक वत न्हय, सिरियसली न्हय रे, कसले वत न्हू. सो तेका आमी न्हय कॉल केला भायर यो म्हणून, कारण ऑफिसान बीन वचप डायरेक्ट बरोबर जायना न्हय तेका लागून. तर गायज जाल्या आमचे लॉरिनाक हांव मेळ्ळें. आनी जेन्ना बी तेका मेळटा न्हय तेन्ना इतलें बरें दिसता ना, भरपूर बरें दिसता. अशें दिसता की उलयत रावपाचें. पूण आमचे कडेन कितें जाता तितलो टायम नासता. तेय बीन सद्या आतां पळय कामार आसा आनी तेजो लंच टायम जाला.
सो तो प्रॉब्लम जाता आनी म्हाजें कशें आसता अशें गडबडीन हांव येता म्हाका वचूंक जाय न्ही हे पळय परत म्हाका लॉरिनान कितें तरी दिलें अशेंच करता जाणा तें हांवें एक्चुली ताका दनपारां अशें सांगलेलें कळ्ळें न्हू येता म्हणून सकाळीं सांगूंक ना बट तेणी कशें तरी अरेंज केलें पळयात सो थँक्यू तुका लॉरिना तर चला आतां आमी या फुडली म्हणटा तशें फुडें पावोंक जाय आमकां बेगिना बरें ये गे हां ओके हांव न्हय दुपट्टा बांदतलें हांव आतां तोंडाक कारण एक तर पडत रावता दुपट्टा आनी वत लागता कडक सो हांगसरूच बांदलेली बरी गे हांगसरूच बांदता रावल्यात न्हू आमी पडत रावता रे ती परत परत सुळसुळटा न्हू ती कॉटन सांगता कितें कॉटन ना म्हणून ती. कॉटन ना ती आनी केंसाचेर ती उरत ना म्हाज्या कसो दिसता जो कुर्ता गुंड क्या रे तू गुंडा बनेगा ते आता एक न्यू फॅशन काढली म्हणून ते कसे याच्यापासून बांधतात कर कितीपासून बांधतात सांग कितीपासून बांधतात आता निंजा गो बांधलं झाल्या निंजा गो आता झाले आता अशी पर्स उरली न्हू चल पर्स केन्नाच्यान घेवंक लागले म्हाका एक्चुली पर्स बीन घेवपाक तसलें केन्नाच लायक ना ती जाणा एक तर म्हाका याद उरना दुपट्टा सुद्दां हांव घेता पूण मागीर कितें जाता म्हाका याद उरना आनी हांव खंयच्या खंय मागीर शेणयता दुपट्टा अशें खरें कितले फावटी नॅपकीन बीन जाला यो यो नॅपकीन बीन अशें कितले फावटी हांवें शेणयला जाणा तेका लागून हांव पर्स बीन घेयना आतां सुद्दां म्हाका भंय दिसतालो सायडीक पडली जाल्यार कित्या भितर म्हणजे मॅमरी कार्ड मागीर बॅटरी बीन आसा बरें दिसलें पूण आं मेळोन लॉरिनाक खरें शेण आता हय आतां पळोवया परत केन्ना मेळोंक जाता तें मेळप जाता तेजे कडेन सो गाईज पावली आमी फायनली आनी पळय सगळी हाय करे सगळी सो मातसो टायम लागलो म्हाका कित्याक लोकेशन चुकपाक लागलें हांव परत सो तुमकां वेट करचो पडटलो सो ट्राय करा नेवऱ्या आनी म्हाका कशें आहा तें सांगात ओके आनी हे पळय क्यूटशे म्हणजे सबस्क्रायबर हाय कर स्पेशली मेळपाक येयला म्हाका कशें आसता म्हाजे व्हिडिओ बरें आसता सेलिब्रिटी तर ना नॉर्मल आसा तुमच्या भशेनूच आसा ते कशें भोंवडी तशी पळोवया म्हटलं फुड्यान ना ना तशेंच आसा हांव व्हिडिओचेर जशें आहा न्हू तशेंच बडबडेच आसा हांव सबस्क्रायब हांव विमल तुवें फोन केलो ही माझी भयण आणि हे परी म्हणजे तुम्ही एकटाय असता कितें देवरे पयले आनी म्हणजे हांवें पयलें ऑर्डर दी रूज येयली सोमते ऑर्डर दिली तुया म्हणटे ऑर्डर दिला आमकां तितली जायना नेवऱ्यो करपाक गेल्यार बरो टायम वयता तेका पूणच सगळे जाय मनशाय जाय तशी सगळे करूंक ते आसा म्हण येता सायडीची नेबर एक्चुली कितल्यांक भायर सरली रे आतां आमी न्हय म्हाका दिसता आम्ही जेवण बीन भायर सरली ट्राय कर आनी सांग हय ट्राय कर आनी सांग कसो आहा कितें आसा यूज करतना तुका कितें तरी सांग वायट आसली हय दोनूय सांगपाचें कळ्ळें न्हू हय म्हणजे कितें कमी जालें जाल्यार आमकां तितून कितें शिकोवंक गावता अशें न्हू तरी थँक्स म्हणटा तुमी स्पेशल ना 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 आमचं ऑर्डर हे करून मेळना नासलें हे जाता ते करतालो म्हाका सांगताले डेली ते आमगेर येयले न्हू ते जैता तुजो पळयत रावता चिकले रावता तुजो ब्लॉग हे पळयता तुजो आवाज कोणाचो पळयता गो तूं आनी हेजें नांव कितें हेजें नांव राशी पण आमकां परी म्हणटात राची परीच म्हणपाचें मागीर ते बी मागीर आतां बेगीन जैलाक सुद्दां म्हाका
दुसऱ्या कसं त्याचा म्हणते तू लाव पण व्हिडिओ बघताना होमवर्क एक गरजेचा व्हिडिओ किती आहे आता हाय कर तू काय दिसतले हाय ग हाय कर नवऱ्याची तेच सांगा. दोन वेळ टेस्ट सांगा किती चुकले सुद्धा जाल्यार सांगा हां नाल्या तुका हे सांगता बाय परत मेळया चल बरं, बरं. Thank you, वेलकम बरे दिसले हो ते पहिले कामच नो बडबड पाहिजे सो हे काही करताली तुला पोया म्हणा कशा फेस टू फेस सेमूच आहे ना सेम सेम सो काय वयता ती म्हणलें कितें आता उलो भरपूर जाता टायम तितलो मेळना न्हय आनी ते काय बीन अभ्यास आहा न्हू सुशेगाद हय हय सांगता सांगता चल बाय बाय हां वेलकम 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 तर काहीच असलं तसं हांवें नाही दुपट्टा बांदलो कडक वत लागता न्हू मदीं मदीं सोडटा हांव कित्याक मागीर म्हाजें न्हू अशें बांदल्या उपरांत नाक गळोंक स्टार्ट जाता सो जाल्यार बरें दिसलें आमकां मेळोन इतली उलयली जाणा आमी कितले शूट करूंक ना कारण हांव तितलें शूट करिना म्हाका न्हय अशें मीन्स कोणें मेळ्ळ्या उपरांत न्हय तांकां हांव टायम दिता बरो शूट तर आमी सदांच करता न्हय रे कितें म्हणटा तुजें तांकां टायम दिवंक जाय न्हू तो इम्पॉर्टंट आसता न्हू टायम सो जालें आमी वयता आनी तेजें नांव न्हय विमल जे म्हणटा तशें ऑर्डर दिल्ली पळय तेजें नांव विमल आनी ते धाकटे बाय आसा पळय ताका परी म्हणटात तुजें नांव कितें म्हटलें राची हां राची 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 ना बट ताका परी हांव ताका म्हणटात. म्हणपाक गेलो म्हाजी एक भयण आसा तिचें नांव आहा प्राची म्हणून. हय 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 न्हू प्राची नांव बरें आसा परी परी याद उरतलें सारकें चला आमी तिचें नांव आतां राची तेजें नांव राची राची नांव तिचें आनी आमचें आहा तें प्राची आमच्या हातीन प्राची. आनी आमी नायक साईबाबा टेंपल आसा न्हय थंय मेळ्ळी पळय साईबाबा टेंपल आहा न्हय थंय सारकी गावली आमी चलया सो आमी आतां हांगसून वयता आमचो बरो टायम जातलो बोरा कशी 60 रुपया द्या मरे तर काही आमचं नाही एन्जॉय घेता बोरा खूप दिसांनी बोरा खूप दीस जाले बोरा बीन खाल्ल्या आणि आम्ही असा मॉलदी गोवा कडे तरुण भाटा कडे मॉलदी गोवा फुडें आसा ती हांव घेता ती थँक्यू ही पळयत बोरा हांव वयता इतलो जॅम जालो काय बिस्किट दुसरा प्युअर पेट कधी घेता किती ही घेऊया ना 1 किलोची ती कशी तेच फिरून फिरून सध्या आमी येयल्या सुपर मार्केटान हालत पळय कितें जालें आनी हॅरीची बिस्कीट घेवपाक गेले आनी पळोवया संजय जर कितें दिता जाल्यार मागीर चान्स मारपाक तेच पळय आनी काय ना चार्ट पेपर चार्ट पेपराचे कितें करतले सो गायज फायनली आमी घरा कडेन पावली आनी ड्रेसअप बीन हांवें चेंज केलो आनी हात पांय धुले आनी सोमते खावपाक बसले कारण इतली भूक लागलेली ना आनी म्हाका भूक तर कंट्रोल जायना सो बरे तरेन घरा पावली 6:30 जाली दिसता न्हू
6:30 समथिंग किती तरी जालें आनी येताना आमी शेवपुरी बीन घेवन तोच जाऊन आमी. सो जाली तोच जाऊन ना बेगीन पावली तर आमी पावणे तर पावणे स जाली आनी आमी कितें हाडलेलें येताना जाणा दाखयता तुमकां हें पळयात शिवपुरी आणि गोबी मंचुरी आनी शेवपुरी आनी सद्या खावप चालू आसा हे पळयात हांगसर संजय बसला खावपाक खाताना हाय हाय करता आनी हांगसर मम्मी बसली पळयात हाय सेम खाताना हाय करता तुम्ही बीन खाया कितें गे तेंकाय बीन खावंक सांगता तुमकां बीन खावंक सांगता ही पळयात मोबायलांसून धाडून दिता सो चला हायचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करुया जीव इतलो जॅम चलना थोडी हितून गेल्ली आमी सुपर मार्केटान गेल्ली हेरीची बिस्कीट हाडूंक हरशी आमी दुसऱ्या शॉपार वयता पेट शॉपार पण आयज म्हटलें आसूं हांगसर मेळटा न्हय सो घेवया एक्चुअल खाता ती नासली बट विस्कस असली तीच घेतली आमी आनी खूब जीव जॅम जाल्लो आसा सो चला आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करुया आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो आसता जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरू नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडियोन ते आमचं देव बरें करून आनी जितले बी म्हाज्या सबस्क्रायबरांक आयज मेळ्ळे ना खूब 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 बरें दिसलें खूब उलयली आमी आनी थोडे हांवें शूट केले बट खरेंच तुमकां मेळोन न्हय खूब बरें दिसलें आनी परी तुका सुद्दां मेळोन न्हय खूब बरें दिसलें न्हय रे हय परी स्पेशली मेळपाक येयल्ले म्हाका पळोवपाक येयल्ले फेस टू फेस कारण सदांच खंय ते व्हिडियोन पळयता सो आयज पळोवपाक येयल्ले सो चला बाय